नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही सारस्वत ब्राह्मणचे आम्ही सुमार वर्स देवन गोमांतक एरियांत आशिल्ले म्हूण आमगेले हिस्ट्री सांगता आसाची. द्वारका सुकून येयले देखून आमकां दोरके म्हणटाची. परशुरामान आमकां गौड देशा सुकून आपूण हाडले आनी सालसट एरियांत आमकां राबयल्ले माळगड्याक सगळे म्हूण सांगताची. आनी आमगेले रूट्स इतले वर्ष म्हळ्यार परशुरामान कांय 5500 वर्सां फुडेंचे 5085 वर्सां फुडें सुकून अशें एक हिस्ट्री एक चरित्र आमगेलें आसा. तेतून आमगेले रूट्स गोमांतकांत सुमार वर्स दोन आशिल्ले म्हणून कळटा आसा. तदनंतर आमगेले मठ आमकां गुरुले गायडन्स मेळचे खातीर आमगे लागीं गौडपादाचार्य आयले. म्हळ्यार आदिशंकराचार्य गुरू आमगेलो गुरू जावन आशिल्लो कवळे मठ तांगेले मूल मठ आशिल्ले. तदनंतर आमकां गोकर्ण मठ आसा. तदनंतर आमकां काशी मठ आसा. आतां आमी गोमांतक आशिल्ले वेळार गोमांतकांत खंडापटी विंगड धर्माचे अटॅक जाल्ले वेळार आमगेले धर्म आमगेले देव आनी आमगेले रिच्युअल्स आनी प्रॅक्टीस वांचूच खातीर जावन सुमार जाणांना थंय सुकून मायग्रेशन केलेलें आसा. टुवर्ड्स साऊथ म्हणटाची टुवर्ड्स आनी वेस्टाक म्हणटाची आनी इस्टाक म्हणटाची आनी साऊथ वता वता तांणी समुद्राक तिऱ्यानाची तूग आयिल्लो आसा. कारवार जावन मंगळूर जावन तशें कॅलिकट जावन कोची थंय पावयलो आसाची. ते देखून आमकां आमगेले बेसिकली ते मूळ आमी मायग्रेशन आमगेले मालगड मायग्रेशन करतना तांगेले मेन जावन आशिल्ले देव आनी तशीच नागाले फातोर आनी एक मास्तीले फातोरूय घेवन वचचे म्हूण आशिल्ले. म्हळ्यार ते टायमार आमगेले मालगडांगेले कुटुंबा कडेन मास्ती म्हणले खंय पूज जाता आशिल्ले. म्हळ्यार गुत्त आसा सुमार कुटुंबांत मास्ती मास्ती म्हणटात आनी ते मास्ती हांव सान आसतना पळोवचे आशिल्ले मास्ती मास्ती म्हळ्यार कसले म्हूण म्हाका कळ्ळें आशिल्लें. लेकीन बदशी ते मास्ती म्हण त्या पत्थराक पूज करतना ते मास्ती म्हळ्यार कसं म्हूण आमकां कळना तितले आमी पूज केलें म्हणजे आमकां ते कनेक्शन मेळना. बट आमी स्वरूप रिसर्च केलें म्हणजे कळटा ते मास्ती म्हळ्यार मास्ती न्हय ते महासती. ते महासती म्हळ्यार केन्नाको दोन शिवाले टायमार देखून पार्वतीन दक्षाले ते यज्ञ कुंडांत उडून तिणें तिगेले आत्माहुती केलेले ते फर्स्ट सवती दोन. तदनंतर चलून आयिल्ले ज्यो परंपरा ते एक रीत रिवाज कोणी बामणान गेले बारे बायलेन तांगेले ते उज्वा उडून तांणी सती जावचे. ते सती जातना ते महासती ते परंपरा आमगेले सारस्वत कुटुंबांत आशिल्ले म्हणजे खातीर आमकां दिसता आसा हे फातोर घेवन वचचे. खंय आमकां दिसता आसा आमकां ते महासती कळ्ळी म्हूण जाल्यार आमकां व्हड चूक जाता. मेन महासती हरिद्वारा लागींची दक्षाले कुंड ते पार्वतीन यज्ञ कुंड उडिल्ले ते जाग दाखयता आसा. तदनंतर राजस्थानांत झुंझुनू म्हणले एक जाग्यार महासतीले ते एक स्थान आसा. सुमार महासती ते तांणी स्थापन केलेलें आसा. भारीच्या अंजाग चमकल म्हणून जालो खंडापटी वायब्रेशन सगळें मेळटा आसा. तशीच आमगेले सारस्वत फॅमिलीज तूं महासती सगळें जाल्लेलें आसा म्हूण म्हाका दिसता आसा. कांय आमगे रिसर्च केल्यार आमकां महासती मेळटा. सती म्हळ्यार एक्चुली ती सरस्वती रुपार येता, सत्यदेवता रुपार येता, मागीर अग्नीचे देवता रुपार येता. म्हळ्यार ती अग्नी ओडू जातरी ती एक रूप घेवचें देवता रूप जाता. तशी सुमार रुपारी ती आमकां हेल्प करता आसा. तेतून आमी आमगेले नागाकय महासतीकय आनी आमगेले मालगडाकय आनी आमगेले कुलदेवाकय आमी उडकास काडया आनी कनेक्ट जावया म्हणून हांव घेता आसा. हांव Col.Ashok Kini दिल्ली सुकून. नमस्कार.